म्हणजे ते थंय तशें आसा की तूं डिसायड करता की म्हाका आतां गरोदर जावपाचें आसा ट्राय करता हांव अशें म्हणटा तेन्ना ते घेवपा चालू करतले मागीर तशें जर इतलें प्लॅनिंग करून जायना जाल्यार ती आयडिया बरी आसा न्ही कित्याक फॉलिक एसिडाक सायड इफेक्ट ना टॉनिक कशें तें आणि जस्ट स्मॉल स्मॉल डोस आणि मिनिमम डोस कारण ते बी आता परत तांचे थोडंसं स्टडी आसा की दे आर सेइंग दॅट 5 मिलीग्रामाची गरज नसता स्मॉल डोस इज इन सम 0.4 कितें तरी पावता सो अगेन कॅन बी ट्रायड एटलीस्ट इन अ बिगर वे म्हणटा तशें हांगा ट्राय कारण आमचो गोवा देशूय ल्हान आसा म्हणजे आमचो प्रदेश ल्हान आसा सो इम्प्लिमेंट करपा अश्यो आयडिया कठीण न्ही लायक महाराष्ट्रा वगैरे मोठी स्टेट जाता बरोबर मला सांगा डॉक्टर खुबशे फावटी IUGR म्हणजे इंट्रा युट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन किंवा जी म्हणजे भुरगीं ल्हान म्हणजे वजनान ल्हान जन्माक येतात ताचे प्रमाण तुमच्या थंय कशें आसा थंय हांगा जी भुरगीं ल्हान जन्माक येतात ताचो मुख्य कारण न्यूट्रिशन म्हणजे आवयचें न्यूट्रिशन आहार बरोबर ना म्हणजे तिजो आहार बरोबर नासल्यामुळे मागीर भुरग्याक भितर वाडणाऱ्या भुरग्याक तितले आहार मेळना आनी तो ल्हान जाता बरोबर हें मेन कारण हांगा तुमी पळयल्यार स्पेशली सगळे पॉप्युलेशन स्टडी केली जाल्यार बिकॉज आनी तुमकां जशें खबर आसतलें आवय बापायची सोशल स्टेटस म्हणटा की तांची कितें हें आसा आहार घेवपाची आनी तांचें एज्युकेशन त्या प्रमाणे तांचो आहार बरो आसता आनी तो फरक पडटा पूण सो वेरेज वेस्टर्न कंट्रीन ज्या जाग्यार आमी पळयलां की इनफॅक्ट जर IUGR भुरगे जाले तर यू स्टार्ट लुकींग फॉर अ कॉज हांगा कितें आसता आय थिंक आय मायट बी रॉंग ना पूण 70% इज बिकॉज ऑफ आहार थंय IUGR जाले म्हणल्यार यू स्टार्ट लुकींग फॉर द कॉज की कितें जालें की इज आवयक कितें इन्फेक्शन आशिल्लें ऑर आवयन कितें स्मोकिंग केलें किंवा भुरग्याक कितें कंजेनिटल डिफेक्ट आसा म्हूण भुरगे वाडून सो इमिजिएटली तूं कॉज सोदपाक चालू करता हियर बी एक्सेप्ट म्हणजे आसता कॉमन आसा म्हणजे बिकॉज मोस्ट ऑफ इट इज बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल बरोबर डॉक्टर आतां मातसो ट्विस्ट विचारता कारण हो एक पार्ट जालो दुसरे कडेन आमचे कडेन एक काळ आशिल्लो म्हणजे ती बरी 26 चिक्स म्हणटा तशें मागीर डिंपल चीन आनी कितें तेजे हे जे प्रकार आशिल्ले ती आतां हळूहळू अशें म्हणपाक लागला की दीज आर द चिल्ड्रन म्हणजे जे मातशे प्लमी आसतात किंवा गुडगुडीत अशें म्हणटा सादे भाशेन दीज आर द चिल्ड्रन हू आर लायकली टू बी अफेक्टेड बाय सो कॉल्ड लायफस्टायल डिसऑर्डर्स लेटर ऑन सबसिक्वेंटली म्हणजे हाचेर तुमचें मातशें भाश्यान अतिशय महत्वाचो ओपिनियन जावं आनी हें दिसता हें आमचें कल्चर कशें न्ही कारण आमकां कितें खूब जाणां आवयक संवय आसता स्पेशली ग्रँड पेरंट आमचो बाबू कांयच खायना तेजें वजन गुडगुडीत तर जायत आसता तरी ना कांयच खायना आनी ती ताका खंय खेळपाकूय दिना अनफॉर्च्युनेट आय शूड से बिकॉज नाव वी आर ऑल लॉकड ऑन टू अवर मिडियाज म्हण TV म्हण बाकी गेम्स इंटरनेट हे ते आनी प्रॅक्टिकली दीस चिल्ड्रन डोंट प्ले आय वॉन्ट युअर ओपिनियन अँड कमेंट्स ऑन दीस ना तो इफ यू लुक एट आनी बेस्ट थिंग आतां बॅक इन UK आमी वेट आनी हायट काडून जाका आमी बॉडी मास इंडेक्स ते काडटात म्हणजे ते मोदी आसपाक जाय 19 आनी 25 भितर आनी आय थिंक इट्स अ बिगर प्रॉब्लम इन आवर कंट्रीज दॅन युअर आमचे इंडिया सामकें कित्याक अमेरिकेन चालू जालें कित्याक तांचो आहार सगळो फॅटी पिझ्झास आनी फास्ट फूड जाका आमी म्हणटा आमचो ट्रेडिशनल डायट खूब बरो न्ही बरोबर दॅट्स ऑल्सो म्हणजे म्हाका ते तुमच्या कडल्यान जाय सो लेट्स कम टू दॅट ऑल्सो पिझ्झास आनी बर्गर आमच्या ट्रेडिशनल डायटान नाशिल्लेच पूण आतां जशें एफ्लुएन्स आयले जशें आमकां इंटरनेट मुळे एक्सपोजर आयलें की वेस्टर्नायज स्टायल इज कन्सिडर्ड टू बी गूड सो कॉल्ड ग्लोबलायझेशन तशें जालां तें म्हणून त्यामुळे जर तुमची BMI चड आसा ती बरी न्ही म्हणजे एक मदलो रस्तो जाय न्ही खूब बारीकूय आसचो न्ही आनी खूब मोठोय आसचो न्ही मदलो रस्तो म्हणजे तुमच्या उंचे प्रमाणे तुमचें वजन आसचें बरोबर हो मदलो रस्तो जाय आनी स्पेशली ज्या एफ्लुएंट घरां जी आसा तांचे कडेन पयसो आनी आसा त्या घरांतली वेल टू डू जी फॅमिलीज आसा तातूंत दिसून येता की तांच्या भुरग्याचें वजन चड आसता कित्याक तांकां खावपाक खूब आसता आनी अशें जे फास्ट फूड जाका आमी म्हणटात जे फॅट रीच फूड ते खातात डॉक्टर आनीक प्रश्न वचून तुमकां असो विचारता की ऑफ लेट वी हॅव सीन की ही जे पेडियाट्रीक ग्रुप आसा की मे बी दे आर सेईंग आतां जे आमचे स्पेशली जे ब्रॉयलर चिकन्स किंवा हे जे सगळे तांकां एन्झायम्स हॉर्मोन्स घालून तांकां बरीच वाडिल्ली आसता आनी हाचें कन्जम्पशन चड जाल्ल्या कारणान ही भुरगीं वीच ट्रेन टू डेवलप ओवर वेट हॅज बीन ऑब्जर्व की हांचे जे स्पेशली चलयांचे पिरियड्स म्हणजे जे मेनार की ती अर्ली येता आनी ताका लागूनय कांय प्रॉब्लेम हळूहळू जावपाक लागल्या डीच इज ग्रॅज्युअली कॅचिंग द अटेन्शन ऑफ द पीपल वर्ल्ड वायड सो वॉट इज युअर ओपिनियन ऑन दिस ना दॅट इज वर्ल्ड वायड फिनॉमिनन न्ही की जी प्रौढत्व जे चलयेन तेचें वय कमी जायत गेलां न्ही पयलीं 14 आशिल्लें पण 13 जालें 12 आनी वेस्टर्न कंट्रीन तेंच जालां बिकॉज ऑफ
अर्ली मॅच्युरेशन जशें म्हणटा तांचे एक्सीस जे आसता की प्रॉडक्ट जावपाचे जे भितरले चेंजीस बेगीन जाता ताचो खूब परिणाम आसा न्ही की ताचे मागीर शाळेन तुमी प्रॉडक्ट जाल्ल्या भशेन मागीर तुमचें बालपण कमी जालें मागीर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बीइंग अर्ली मॅनर यू कॅन से अर्ली मॅनर की पयलीं तुमचें हें चालू जालें की ताजे सगळे प्रॉब्लेम आसा मागीर ते ज्याचे आमी सेक्शुअल प्रॉब्लेम्स म्हणटा ते अर्ली जाता न्ही बरोबर ते आनी तो एक वेगळोच भाग आसा पण फक्त हांव तुमकां इतलें विचारूंक सोदता की इज इट रिलेटेड टू डायट ऑर मे बी हो कंट्रिब्युटरी फॅक्टर कारण असो हालीकार असो एक समज ऑर गैरसमज मे बी आय वॉन्ट युअर ओपिनियन आय विल बी लायंग इफ आय टेल यू दीस कारण हांव पिडियाट्रिशियन पण अशें ताजे लिंक आसा म्हणटात पण आय डोंट थिंक इट्स क्लियरली प्रोवन बट पण जशें तुमी सांगलें न्ही की डायट फॉर एक्झाम्पल तुमी बर्गर सांगले किंवा हे पिझ्झा हांचे सुद्दां दुश्परिणाम दिसून येतात दुश्परिणाम कारण जशें कितें आसा आमचे कडेन सो कॉल्ड अफ्लुएंट क्लास जे वेल टू डू आसा तांकां ते ओवर जावपाक लागला आनी एक्चुअली इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फॅमिली घरातले पेरेंट्स खावपाक लागले तो हळूहळू ताका दिता आनी दे ऑल्सो डेवलप डेट सो कॉल्ड टेस्ट सेकंड थिंग आमचे कोल्ड ड्रिंक कन्झम्पशन म्हणा किंवा आयस्क्रीम्स हे सुद्दां कॉन्ट्रिब्युटरी फॅक्टर आनी आमकां सुरवातीक बरी आसा ती भुरग्यां बरी च्या बरी गुटगुटीत घाल पण दीज आर द चिल्ड्रन पेरेंट्स शूड बी लेट ऑब्जर्व अँड बी केअरफूल आनी ते म्हाका सांगा पिडियाट्रिशियन जे आसा तांकां इजी आसा न्ही ते प्रत्येक भुरग्याची चॅकअप तेन्ना हायट काडपाची वेट काडताच वजन काडपाचें आनी ते BMI काडलेलो तो दिसपाक चबी दिसता आनी आवय बापाक जर तो चार्टार दाखयलो तांकांय कळटा की हो ताजे सायजी प्रमाणे खूब ओवरवेट आसा आनी आतांच आनी भुरग्यांक बरें आसा भुरग्यांक वजन कमी करपाची गरज ना बरोबर ह्या भुरग्याचे 4 वर्साच्या भुरग्याचें वजन जे आयज कितलें आसा 20 किलो धर ते 6 वर्साचेर 20 उरले तो लेवलार जालो कितें हायट वाडटली बरोबर आमकां वजन देंवोवचें पडटा बरोबर सो एक्टिविटीज करून ते वजन देंवोवचें पडटा तांकां तशें मात डॉक्टर बाकीचे जे पॅरामिटर्स आसता म्हणजे हेल्थ पॅरामिटर्स एज वेल एज पेडियाट्रीक हेल्थ इज कन्सर्न जर आमी अशें म्हटलें की फाल्यां अशें समजा की तुमच्या सारके एक जांकां ह्या विशयांतलो अभ्यास आसा हांगसरल्या हवामाना कडेन हांगसरल्या जॉग्राफीक कंडिशना कडेन हांगसरल्या डायटरी हॅबिटा कडेन सारको लागींचो संबंद आशिल्ले लोक जेन्ना भायरसून आनी कितें तरी वेगळे किंवा जीवन पद्दती शिकून येतात जर आमकां हांगसरल्या भुरग्यांचे लायफ स्पॅन इम्प्रूव करपाक जाय आरोग्य सुदारपाक जाय जाल्यार वॉट शूड बी द मोडस ऑपेरंडा कित्याक समज सुदैवान आज अशी परिस्थिती आसा गोंय सरकार स्पेशली खूब कश्ट घेतात नवे नवे स्किम्स येत आसात आनी बींग अ स्मॉल स्टेट प्रोग्रेसीव स्टेट वी आर म्हणजे गव्हर्मेंट इज पुटींग लॉट ऑफ एफर्ट्स इवन तशें पळोवपाक लागता गोवा मेडिकल कॉलेज सारख्या सेंटरांत आमी कार्डिओथोरेसिक युनिट सुरू जातलो सो ऑल न्यू कार्डिओलॉजी ऑलरेडी सुरू जाला सो ऑल दीस थिंग्स वील स्टार्ट फंक्शनींग इन फ्युचर कोर्स ऑफ अशा वेळार तुमच्या सारके मनीस जेन्ना हांगा येतले म्हणजे आमच्या मातयेंतले आमचे मनीस तेन्ना तुमचें योगदान कशा पद्दतीचें आसूंक जाय अशें तुमकां दिसता एंड हाव यू लायक टू कॉन्ट्रिब्यूट इन फ्युचर ना हांवें तेच उलयतालो की सद्या म्हाजे थंय जॉब आसा पूण ट्वायस अ इयर वॉलंटरी बेजीस हांव येवपाक सोदता म्हणजे एक 2 वीक्स एट अ टायम जेन्ना येवन निओनेटोलॉजी जी फिल्ड आसा ती हांगा आमकां अजून खूब इनपूट दिवपाक शकता निओनेटल स्टेजीन आसा हय ती इनपूट दिवंक शकता हांव आनी वॉलंटरी बेसीस पयलीं येवपाचो म्हाजी इच्छा आसा म्हणजे 2 वेळा जर वर्साक आयलो आनी जे कार्डियाक जशें हांवें म्हटलें जे भुरग्यांची सर्जरी आतां आमचें कार्डिओलॉजिस्ट सेंटर जाला आनी 2 कार्डिओलॉजिस्ट आयले जे एक म्हाजो कलीग आनी दुसरो म्हाजो कजन म्हणजे तर थंय इनपूट करून आनी मागीर फुडें कित्याक सर्जरी एकदां जाली जशें आमच्या हॉस्पिटलान म्हणटा आमच्या हॉस्पिटलान सर्जरी जायना पूण ताजो फुडलो फॉलोअप करपाक तसो डिफिकल्ट ना तांकां वर्सान वर्स चॅक करचें पडटा ते प्लॅन करून चॅक करपाक जातलें न्ही बरोबर ते करपाचो एक विचार आसा म्हणजे दुसरें म्हणजे डॉक्टर तांकां अर्ली डिटेक्शन आतां खुबशे कडेन कितें आसा पेरंट्सांक आमचे एक कॉमन आसा ना तांचो बाबू खूब रडटा ताका परत परत थंडी जाता किंवा परत सो वॉट टायप ऑफ चिल्ड्रन शूड म्हणजे पेरंट्सांनी अशा भुरग्यांचेर लक्ष दवरप किंवा तांकां वेवस्थीत कितें आसा एक आय एम नॉट म्हणजे तांकां ब्लेम करना पण एक जनरल जीपी आसता ताचे कडेन वता बाबूक थंडी जाल्या तो रडटा तो आपल्या कितें खोकलीचे वखद दिता थंडी जाता आनी पण अशें खुबशे कडेन कांय दुयेंसां अशीं अननोटीस वतात आनी दे टेक अ लॉंगर टायम म्हणजे मे बी आय एम नॉट सेईंग दॅट मे बी म्हणजे ताचे ज्ञानाची लिमिटेशन इट इज नॉट दॅट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन डायग्नोसिंग बट ताच्या लक्षान येना ते अशा वेळार तुमी जे आमचे पेरंट्स तांकां तुमी हाव यू वूड लायक टू एडवायस जर म्हणजे ल्हानपणांत जर भुरगो रडटा आसतना निळसो जावपाक लागलो किंवा ताचो श्वास फास्ट चलता दूध बी पितना खूब ताका घाम येता किंवा मदींच श्वास घेतना बंद पडटा आनी दूध पिवूनय ताची वाड बरी जायना अशें हे काही ताजे कार्डियाकाचे हे कशे फिचर्स किंवा ताचे पळोवपा सारक्यो गोश्टी ताणें लक्ष दिवपा सारक्यो पूण दुसरें म्हत्वाचें की डायग्नोज करपाक जर तुमी दोतोरा कडेन गेले ताणें हार्टाक आयकलां तांकां ते एक्स्ट्रा सावंड जाका आमी मरमर म्हणटा तो पयलो येवपाक जाय आनी मरमर आसा आनी भुरग्याचे बाकीचे सगळे आसा जाल्यार ते मागीर ज्या सेंटराक डायग्नोसीस ते रिफर केल्यार मागीर एकोकार्डियोग्राफी केल्यार क्विक डायग्नोसीस जाता म्हणजे
भुरग्याचे हार्टाचे कंडिशन डायग्नोज करपाक कठीण न्ही. बरोबर. जर जाका एकोकार्डियोग्राफी करता ते अर्द्या वरान तो डायग्नोज करू शकता. ते कठीण न्ही, ताका आनी व्हडले एक्स्ट्रा स्पेशल टेस्ट लागना. सो पूण रायट टायमार तो भुरगो थंय पावून ताजें डायग्नोसीस जावपा जाय अशें. बरोबर. म्हणटकूच जेन्ना अशें दिसता की बाबा हो भुरगो परत परत सीक पडटा किंवा तो म्हणजे जशें तुमी निळसर पडटा किंवा तेजे श्वास कोणटा जाल्यार दीज आर द थिंग्स कार्डिनल सायन्स अशें आमच्यान म्हणूं येता. बरोबर. कारण कितें आसता आमकां एक म्हणजे ते संदर्भात जांकां भंय दिसपाक जायना तांकां दिसपाक जावं तांकां दिसना आनी दिसपाक जायना तांकां चड दिसता. दे आर ओवर वरीड. ना ताका हाका नाका दाखोवया म्हणजे कान दुखता कोण कानाचो नियोनोटल स्पेशलिस्ट कोण अशें करून दे कीप ऑन रनिंग फ्रॉम दीस थिंग. सो मे बी आउट ऑफ कन्सर्न म्हणून म्हाका सांगा डॉक्टर, आतां थोडेशे जशें तुमी सांगलें की जेन्ना तुमचे सारके लोक हांगा येतले तुमची सर्वीस अवेलेबल इट इज अ व्हेरी गूड थिंग दॅट यू हॅव ऑफर्ड युअर सर्विसीस की फुडें फाटी जर अशी संधी मेळ्ळी जाल्यार डेफिनेटली तुमी ह्या इन्स्टिट्यूटाक सर्व करतले. म्हाका सांगा डॉक्टर, टेक होम मेसेज म्हणून तुमी कितें सांगूंक सोदतले? टेक होम मेसेज सिंपल आसा. जशें एक आहाराच्या बाबतींत म्हणलें की अल्कोहोल पिवं नाका, सिगरेट ओडूं नाका, स्पेशली प्रेग्नंट आसतना. आनी जर तुमकां काही ज्यो हांवें सायन्स सांगल्यो त्यो दिसून आले भुरग्यांक की भुरगे सारके वाडना किंवा ताका उस्कार घेवपाक त्रास जाता जाल्यार दोतोरा कडेन व्हरात आनी ताची डायग्नोसीस करून घेवपाची. डॉक्टर, म्हाका दिसता ह्या कार्यावळीच्या निमतान बरीच मोलादीक महत्वाची अशी इन्फॉर्मेशन तुमी आमच्या लोकांक आयकुप्यांक दिली, पळोवप्यांकय दिली. तशेंच तुमी मुजरत वेळ काडून आमच्या बरोबर ही जी कांय गजाली शेअर केल्यो त्या खातीर तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं. विश यू ऑल द बेस्ट. आनी आमी तुमकां रावतात हे राज्य हांगसरली भुरगीं तुमच्या सारक्या तज्ञ दोतोरांचो तांकां मार्गदर्शन मेळचें ह्या खातीर सदांच आवड येतात. देव बरें करूं आनी तुमी मुजरत बेगीन येयात. नमस्कार. थँक्यू.